विलास मेथर खून प्रकरणात पुलिशेक तशेंच सरकाराक कडक कारवाय करपाक अपेस आयला। म्हाका सरकाराचेरय आनी पुलिशेचेरय विश्वास ना। मेथर खून प्रकरण सीबीआय कडेन दिवचे आनी हातूंत कोण दोशी आसा ताचेर खर कारवाय जावची म्हण पर्वरीचे आमदार रोहन खंवटेन मागणी केल्या। RDX को ब्युरो रिपोर्ट। विलास मेथराच्या मर्डरा मागीर पयर कॅन्डल लायट मार्च जालो आणि लॉट ऑफ पीपल आर ऑफ द ओपिनियन दॅट वाय आय वॉज नॉट देअर फॉर दॅट मार्च काय म्हणून पर्वरी मतदारसंघात खंयची गजाल जाली जाल्यार आज सध्या एकूच आसा जे आमी काम करता इज टू एक्सपोज द गव्हर्नमेंट अँड एज वी एक्सपोज द गव्हर्नमेंट लॉट ऑफ पीपल हॅव अ प्रॉब्लेम विथ रोहन खंवटे। पर्वरी असो एक भाग आसा की बीजेपीची संघटना आणि काँग्रेसची संघटना पर्वरी ब्लॉक वर्क टुगेदर अगेन्स्ट वन पर्सन अँड फॉर विच दिस पॉलिटिकल मोटिवेशन what they try to do has been seen from time to time. Crime, law and order has gone for a toss, and this is my very serious charge which I have made on the government. Whether it was money laundering, underworld, drugs, सगळे कितें चल्लां तें हांवें लास्ट टायम सांगिल्लें आनी हें करता आसतना when we start talking सरकाराक दुखता and every situationांतल्यान how can the adverse situation be to advantage of the government is what the government plays. उदाहरण आज विलास मेथराची केस. विलास मेथराची केस is a very serious offense where action needs to be taken very stringently कित्याक असले केन्नाच गोंयांत जावना. गोंय यूपी आनी बिहार न्हय पूण आमदार ओगी रावला बिकॉज इन्व्हेस्टिगेशन इज गोईंग ऑन अँड इन्व्हेस्टिगेशनान मदीं तोंड घाल्यार आमदार मदीं तोंड घालता म्हणून तोंडे पडटा. Candlelight March is being organized, as lot of Karyakartas told me, is between the two parties coming together and organizing a political march. अरे आज जेन्ना इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसा पुलीस काम करता हांवें फाटीं म्हणिल्लें की पुलीस समज काम करता सीएमा पेक्षा म्हाका एसपीचेर चड भरोसो आसा म्हणून पण टुडे आय हॅव टू चेंज माय व्ह्यूज विथ द वे द एसपी नॉर्थ हॅज बीन ऑपरेटिंग. हे आयपीएस ऑफिसर गोंया येता कदेल तापयतात अँड दे ट्राय टू मेक थिंग्स which can please their masters, that is this government and the chief minister. पर्वरी जे इश्यू जाला इज अ व्हेरी सिरियस इश्यू. इन्व्हेस्टिगेशन जावन जे एक्युज आसा तांकां धरून जाय तो तांकां कायद्या प्रमाणे कठोर हे दिवपूच जाय शिक्षा. बट एट द सेम टाइम यू कॅनॉट विक्टिमाइज somebody just because somebody is having a political affiliation. And that is exactly what it is happening with this SP North who is trying to please his masters by doing all these things. जे ट्रेंड आज हे आयपीएस ऑफिसरांनी स्टार्ट केल्ले आसा, माय चार्ज इज क्लियरली ऑन दिस आयपीएस ऑफिसर्स हू हॅव बीन मिसयुजिंग देअर पोझिशन्स फॉर जस्ट टू प्लीज द चीफ मिनिस्टर अँड हिज क्रोनीज. इन्व्हेस्टिगेशन आसा, म्हाका मात्तूय विश्वास ना ह्या पुलीस इन्व्हेस्टिगेशनान. म्हाका आय डिमांड अ सीबीआय इन्क्वायरी ऑन दिस. सो लेट द ट्रान्सपरन्सी कम. आज विलास मेथर कोणाचो तरी घो आशिल्लो, कोणाचो तरी बापूय आशिल्लो. एज वी डू नॉट अलाव दिस पीपल टू गो स्कॉट फ्री. ओगी रावता आसतना व्हेरी क्लियरली जेन्ना यू हॅव लॉस्ट फेथ इन पुलीस, वी हॅव लॉस्ट फेथ इन गव्हर्नमेंट. आय कॅन ओनली लुक अपॉन सीबीआय टू कम इन and take control of this case and find out who are the real accused and take stringent action against them.